Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. कोविशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिनाचे लसीकरण गोंयांतूय काल सावन सुरू. वाशिनाविशीं सरकारी पावण्यार मोठी जागृती जाल्ली. वाशिनां कशीं घेवप, प्रक्रिया कशी कितें ते विशीं तालीमूय जाल्ली. मात प्रत्यक्ष वाशीन घेवपा दिसा हेल्थ वर्करांचो रिस्पॉन्स 60%. पयल्या फेजीत हेल्थ वर्करांक कोविड वाशिनां दितात. वाशीन दिवपाचे पयल्या दिसा गोंयांत 7 सेंटरांनी मेळून 700 जाणांक पयलो डोस दिवपाचे थारिल्ले. लागीं अर्ध्या वर्करांनी दाणी मारली. जीएमसीत वाशीन घेवंक सिलेक्ट जाल्ल्या 100 जाणांतल्या 42 जाणांनीच वाशीन घेतले. 3 फावट फोन कॉल्स करूनय 52 जाणांनी वाशीन घेना म्हूण सांगले. 6 जाणांनी एलर्जी आसा म्हूण सांगले. बाकीच्या सेंटरांनी हीच परिस्थिती. फक्त प्रायव्हेट सेंटर मणिपाल हॉस्पिटलान 100चो कोटा पूर्ण केलो. म्हापशा उत्तर गोंय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत 38 जाणांनी, फोंड्या सब डिस्ट्रिक्टात 49 जाणांनी, चिखले हेल्थ सेंटरात 70 जाणांनी, मडगांवां दक्षिण गोंय डिस्ट्रिक्टात 65 जाणांनी जाल्यार हेल्थवे ओल्ड गोवा 62 जाणांनी वाशीन घेतले. वाशीन घेतकीच 7 जाणांक मातशे तितले पुरते रिएक्शन आयले. गोंयाक 23,500 डोसांचो स्टॉक आयला. 10% वाशिनांचे रिजेक्शन आणि दर एकल्याक 28 दिसांचे 2 डोस धरल्यार कमीत कमी 10,000 जाणांचे लसीकरण जावंये. पयल्या दिसा 700तले 450 जाल्यात. 60% रिस्पॉन्स. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.